Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. My name is James D'Souza and I live in Kolim. And I've been a devotee of St. Francis Xavier since I was a small boy. I remember coming here always for the feast. I had this great opportunity to go to Javier, to his home, where there is a huge castle today. And I was really very much taken over by his zeal for Christ, how he left everything behind. And the priest over, the Jesuit priest who was there was telling me that when he decided to follow Christ and he was coming to India and he didn't go to the castle because he said that if he met his mother, it would be very difficult for him to part from her. So he didn't go to meet his mother and he came straight to India. And all the difficulties he faced in those times, like he never cared for his health. He was only caring for the souls. And for us today, it's a great example today in these times that we are facing, especially in the church and in the society, in our nation today, that we have given up this thing of talking to people about Christ. His zeal was so much that he would have put the whole earth on fire. म्हजें नांव एमा वाज आनी हांव राया साकून येयलां. ह्या गोंयच्या सायबाक आयज म्हाका व्हड खुशी आहलोली येवपाक पयल्या नोवेनाक आनी म्हाका देवान ती बाग दिली आनी उमका दिली हांगा येवपाक. गोंयचो सायब सदांच आमकां राखता आनी सदांच आमकां सांबाळटा. ओके, आमकां एक तेजेर भरवंसो आसा जो जे मेरेन गोंयचो सायब आमकां आहा आमकां आमी सांबाळटलो आनी बरे भाशेन राखून दवरतलो म्हणून. होच उपकार आठोवपाक आयज हांव हिंगा ह्या पयल्या नोवेनाक येयलां आनी मागतां देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आनी म्हाज्या जिवितान म्हणल्यार जायतें गोंयच्या सायबान बरें केलां. कसल्याय कारणान ज्या टायमार आमी भायर घालपा नासताले तेन्ना पासून हांव सदांच म्हणटालें सायबा तूं आमचें घर राख, म्हाजें गांवघरा म्हाजे फॅमिलीक राख, म्हाजे जाणटी माय बायक राख. आनी तेच गोंयच्या सायबानूच आमकां राखल्या आनी सांबाळल्या. तेका लागून हांव काळजांतान गोंयच्या सायबाच्या नांवान देवाचे दिनवास आटायतां. हांव सेंड्रा सिल्वेरा आनी हांव दिवारसून आयलां. सेंट फ्रांसीस झेवियरान जायते मिरिकलां केल्यां हे इतले वर्सां 2-3 वर्सांक. नोवेना आनी हें जावंक ना म्हणून आयज हांव पयलींच नोवेनाक ह्या ताच्या पांयाशी आयलां. ताणें सगळी पिडा पयस केल्या पुरो आनी सगळे कोण कोश्टवता तांकां सदां आदारान आपल्याच्या आसऱ्या खाला दवरल्या पुरो म्हणून हांव हिंगा येयलां मागोंक. म्हजे पासतूय बीन आनी लोकां पासतूय बीन हांव मागतां गोंय सायबान सगळ्या राखूंक आनी निवारूंक. रोझलिना फेर्नांदीस, म्हजें घोवाचें नांव पावलो रॉड्रिगीस आनी आमी गांवान वेलसांवची. सो म्हजो घोव सामको बरो नासलो. जेजूच्या पांयाशी येयलें आनी मागलें की म्हज्या घोवाक बरो ना तो तुज्या हातीन घालता आनी तूं तुगे जेजूचें जिवीत दी आनी ताका जिवन कोर म्हूण मागलें. आनी देवान म्हजी व्हडली मिलाग्री केली आनी देवान ताका साल्वार केलो. तशेंच म्हाका जायते हांव कामाक वयता आसतना जायते फाटी एक्सिडेंट घडलेलो आसा. जेजून म्हाका सदांच रोजरी करतालें. हे रोजरीचेर म्हाका सदांच सर्विसीचेर जेजून म्हाका सांबाळलां आनी गोंय सायबान आनी तशें सोमेस्तांक सांबाळचें. आनी जायते बावडटान तांकां लोकांक भायर सावन लोक येता तांकां जेजूच्या मोगान आनी बावडटान सदांच बावडता वाडोवंक आनी चोडोवंक तांकां सदांच मोग आनी बावडता दी. हांव सिफ्लान मार्टिन्स वास्कोसून 2 वर्सां जालीं म्हाका काजाराक. सेंट फ्रांसीस झेवियरा कडेन हांवें मागलेलें बरे भाशेन आमचें लव मॅरेज जावपाक लागून. बरे भाशेन जावन म्हाका ट्विन्स फावो केली देवान. ताका लागून हांव सेंट फ्रांसीस झेवियरा थँक्यू म्हणटा. रॉक फेर्नांदीस फ्रॉम सांता क्रूज. हांव हिंगा सदांच येता.
जायतीं वर्सां जालीं आतां केन्ना चुकोवंक ना आनी म्हाका सगळे वाटेक पावला सांव फ्रांसीस फामिलीक राखल्या सांबाळल्या भुरग्यांक बस सर्विसो दिल्या सगळें दिलां म्हाका जॉब प्रॉस्पेक्ट आतां म्हाजी फाटीं सर्जरी जाल्या बरे भाशेन केल्या म्हाका दिल ते कडेन आनी म्हाका तेजेर खूब आवडटा कितें मागता तें म्हाका केन्नाच उणें करूंक ना ताका चड देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेरी मच फॉर सेंट फ्रांसीस झेवियर. म्हजें नांव कितेरिया फर्नांडीस हांव नुवेसान येयलां म्हाका जायतेंच बरें जालां हिंगा येवन म्हाका भुरगीं नासलेलीं सो हांव चलोन देखून येयलेलें हिंगा आनी म्हाका घरूय नासलेलें घरूय मेळ्ळें सर्वीस म्हणजे घोवाक सर्वीसूय मेळ्ळी सगळें बरें जालां म्हजें ताका म्हाका भावाच लागला